संतोषान भर भोवीत सबे तुका भेटो येता सोमी तयार तुझा ताका मेळो जीवित तुझे ताका भेटो काळोखी रास बलिसाला सर्गीचे रास अस्पष्ट जाला देखून बोका तुझ्या सोम्या सोडवणेचे देणे हाडून संतोषान भर पोवे सबे तुका भेटो येता सोमी तयार तुझा ताका मेळो जीवित तुझे ताका भेटो. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सोवे आसो. झकरियास आयच्या वांजेलांत महोन्नताची स्तुती गायता. ताणे उतर प्रायाचे प्लॅनिंग केल्ले पूण देवाची मांडावळ दुसरीच ताजें प्लॅनिंग बिगडलें आनी ताजें तोंड बंद जालें. पूण देवाची मांडावळ ती वर्ती ती ताका कळ्ळी आनी देवाची ताणें स्तुती गायली. आमची पातकां आमी वळखून घेवया. जायतें आमचें प्लॅनिंग आसता. देवाच्या मांडावळी प्रमाणे थोडें प्लॅनिंग खदलता बिगडता मायाक जावन वेता. तेन्ना आमी देवाची प्लॅनिंग चड सोबीत म्हूण मांडून घेवंक आयचो झकरियास आमकां शिकयता. हांव पातकी सर्वेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून मागीर सदांच सांगवारी बी सगळ्या देवदूतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची कागूत करून आमची सगळीं पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. Krista काकलूत कर, Krista काकलूत कर. सोमिया काकलूत कर, सोमिया काकलूत कर. प्रार्थुया. सोम्या जेजू वेगी वेगी ये थोडो करी नाका. तुझ्या दयाळ मोगाचेर आमी पातयेवन आसा. तूं आमचे मदें येवन तुज्या बुजवणेन आमच्या काळजांक धीर दी आनी आमची काळजां तुज्या संतोशान भर. जो देवा बापा सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप. दावीद राय आपल्या रावळेरांत रावूंक लागलो आनी सर्वेस्परान ताका भोंवतणीच्या सर दुस्मानातान विशेव दिलो.
तेन्ना रायान नातान प्रवादीक म्हणलें, पळय, हांव देवदारू काडाच्या रावळेरांची येता, पूण देवाची सोल्ले पेट एका तंबांत रावता. नातानाक रायाक जाप दिली, वोस आनी तुज्या मनांत आसा तें सगळें कर, कित्याक सर्वेस्पर तुजे सोवे आसा. पूण ते राती सर्वेस्पराचें उतर नातानाक आयलें, वोस आनी म्हज्या सेवका दाविदाक सांग, सर्वेस्पर अशें म्हणटा, म्हाका रावंक तूं एक घर बांदूंक सोदताय? तूं सरवाच्या मैदानार बकऱ्या फाटल्यान वेतलोय तेन्ना हांवें तुका म्हजे परचे इस्रायलाचो फुडारी करूंक थंयच काडून हाडलो. तूं गेलोय त्या स जाग्यांनी हांव तुजे सोवे आसलो, आनी हांवें थंय स दुस्मानांचो तुज्या दोळ्या मुखार नाश केलो. पृथ्वीच्या महान पुरुशांच्या नांवा परी हांव तुजें नांव प्रसिद्ध करतलो. इस्रायल म्हजे परजेक हांव एक जागो दितलो, हांव तिका थंय रोयतलो. ती थंय वस्ती करतली आनी कोणूच तिका परतून त्रास दिवचो ना. आदल्या काळार म्हणजे हांवें म्हजे परजे इस्रायलाचेर न्याय करतांक नेमले त्या काळांत हांव खोटे मनीस तांकां त्रास दिताले तशें फुडें केन्नाच ते दिवचे नात. तुज्या स दुस्मानांक पयस करून हांव तुका विशय दितलो. त्या भायर सर्वेस्पर तुका एक घराणें बांदतलो म्हूण तो तुका आतां परगडटा. तुजे दीस बरोवन तूं तुज्या पुर्वजा सोवे विशय घेतलोय तेन्ना तुज्या संततींतल्या तुज्या कुडींतलो उत्पन्न जातल्या एकल्याक हांव तुज्या जाग्यार नेमतलो आनी ताची राजवटकी तीर सांबाळतलो. हांव ताचो बापूय जातलो आनी तो म्हजो पूत जातलो. तुजें घराणें आनी तुजें रास म्हज्या मुखार सदांच स्थिर उरतली आनी तुजें सिंहासन सस्तां ताकतलें. देवाचें उतर हे, देवाचे उडपकार. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल वाखाणतलो. संततीचे संततेक तुजे विश्वासीपण परगडतलो. तुजो मोग ससना बाळता तसो तीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुजे विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें घालून दवरलाय. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. हांवें विंचून काडलेल्या सवे हांवें खारार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक हांवें सापूत दिला. तुजी संत ससनाक स्थापीत करतलो. सदां सर्वद बाळता तसलें सिंहासन तुका दितलो. तुजी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. तो तुका म्हणटलो, तूं म्हजो बाप, म्हजो देव आनी म्हजे बाचावेचें कडप. सदांकाल ताका म्हजें बळेपण दाखयतलो. म्हज्या सोल्ल्यान हांव ताका विश्वासी रावतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाल गायनांनी वाखाणतलो. Alleluia, 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 Alleluia. फांत्याच्या अरुणा, सस्नीक उजवाडाच्या परजळा आनी नितीच्या सुर्या, काळोखांत आनी मरणाच्या सावळेंत असलेल्यांक उजवाड जावंक दिवंक येईन. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्व तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. थोवळ जुवांचो बापोय जाकारी पवित्रत्म्यान भरलो आनी प्रवाद कर म्हणालो, सदैव जावं सर्वेस्पर इस्रायलाचो देव. ताणें आपल्या पद्जेची भेट केली आनी तिका सुटका दिली. एक छातीवंत सोडवणदार आमच्या खातीर उठयला. जशें काळा उपरांत काळांनी
आपल्या भगवंत प्रवाद्या मुखांतर ताणें बसायल्लें. सोडयता म्हूण आमकां दुस्मनाच्या हातांतली, आमकां द्वेशितेल्या सर सक्त्यांतली आदार दिवन व्हरता म्हूण देव आमच्या पुर्वजांक उडास दवरून सदां आपणे केल्ल्या पवित्र सोल्ल्यासो. हेंच तें परमान उक्त्यान ताणें सोपूत घालून आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्लें. तो सोडयतलो म्हूण आमकां आमच्या दुस्मनांतावन फावो करतलो म्हूण आमकां भियाविने ताजी सेवा करूंक, पवित्रपणान आनी नितीन ताजे मुखार चलोवंक सगळी आमची जिणी आखेर जाता पर्यंत. आनी तुका बाळा महोन्न तसो प्रवादी म्हणटले सोम्या मुखल्यान ताजी वाट तयार करूंक तूं वेतलोय. फातकांच्या बोक्सऱ्या वरवीं लापची सोडवून ताज्या परजेक तूं कळीत करतलोय. अदीक मोगाळ काकुळत देवा तुजी दया, उन्नती थावन सूर्य आमच्या वयर उदेसो करची. अंधकारांत मरणाच्या सावळेंत जियेतेल्यांक उजवाड दिवच्याक, पावलां आमची समाधानाच्या वाटेर सोलोवन व्हरच्याक. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ भयणी भावांनो, सदेन जावन देव अदीक मोगाळ काकुळत आमच्या देवाची. हांव म्हजें प्लॅनिंग करनूच आसलो, पूण उजवाड फांकलो महान तसो आनी ताणें ताजें प्लॅनिंग म्हाका दिलें आनी हांवें ताजी स्तुती गायली. एडॅप्टेड आयचें जाकरियासाचें गीत. तो ब्रदर धारवाड गेल्लो. धारवाड त्या वेळार व्हेरी फेमस ओपन युनिवर्सिटी. MA करूंक ताजें रिविजन करतालो. भाड्याच्या ताज्या रुमान सकाळीं उठलो, 6 वरार स्टडी करतना भायर ताका पळोवंक मेळ्ळी एक दृश्य. एक अम्मा सुडसुडीत सगळे आंगान तिणें झाडलें आनी एक कलर चॉक घेवन रांगोली करूंक लागली. रांगोली तुमी जाणात, सोबीत एक आकाराचें चित्र शॉकाच्या पिट्यांनी करचें तें. सगळी रांगोली व्हेरी इंट्रिकेट रांगोली सोडून हब्बा म्हणून उबी रावतना तिच्या पालवा पोंदल्यान तिजो चिंटू पुत्तुलो चारी पांयांनी त्या रांगोलीचेर गेलो. पाच्या पाच्या करून रांगोली ताणें पाड केली. ताका उखलून न्हू, इल्लो राग येयलो, इल्ली खंत जाली, पूण इल्लो हांसो आयलो, गालार एक किस दिलो. उखलून ताका बेडरुमान दवरून परतून झाडून सोबीत करून आनी एक रांगोली तिणें सोडयली. अर्दो घंटो लागलो. कुजनाक गेली, च्या तयार करतना आवाज आयकलो. भायर येवन पळयतना तोच तिजो पुत्तुलो गुंडुलू खोशेमणी करून त्या रांगोलीचेर येवन परतून पाच्या पाच्या करतालो. आतां ताजे उदाकी बरसून आनी चड रांगोली खदडली. ताज्या प्रकार ती सोबीत जाली. तिणें कितें केलें, सगळे चॉकाची पोटली आपल्या पुताक दिली. तुजीच रांगोली कर, तीच तुवें करची. पाच्या पाच्या रांगोली म्हाका बेस्ट म्हणून ती भितर गेली. हो ताजी रांगोली सोडून आसलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसाच्या दुसऱ्या वाचपांत वांजेलांत थंय आमकां दिसतात तांणी तांचीच रांगोली सोडयली. पयलें जाकरियास, ताजी रांगोली ओल्ड एज पेन्शन प्लॅन, ओल्ड एज रिलॅक्सेशन बरें करून म्हज्या म्हातारेन आनी हांवें
पाय सोडून बरें करून रिलॅक्स जावन आमची जिणी जियोवची. पूण ताजी रंगोली तुम्ही जाणात ह्या दिसाच्या वांजेलांत आज आमी पळयता न्हयच ताजें तोंड बंद जालें. जेजूक रंगोली सोडूंक अवकाश मेळच्याक ताणें खालतीमान गेलो, पूण आज तो देवाची स्तुती गायता. नो कंप्लेन्स, देवाची स्तुती गायता. दुसरी मोरी त्या वेळाच्या संप्रदाया प्रमाणे 13, 14, 15 वर्सांची चली तिजें ड्रीम, तिजें स्वप्न जावन आसा बऱ्या एका चेड्या लागीं काजार जावन बरें एक घराबो करचो. आनी असली तिजी रांगोली करतना देवान तिजी रांगोली पाड केली. पचा कर रांगोली पाड केली. हें कशें जावचें ती घडबडली. पूण देवाचें प्लॅनिंग, देवाची मांडावळ, हांव तुजी चरण दासी, तुजीच रांगोली जावं म्हणाली. सोमाक समजूंक ना, पूण तिणें खालतीमान गेलो देवाच्या प्लॅनिंगाक. आनी तिसरो आमचो जुजे, ताणें एक सोबीत बायल भुरगीं एक घर अशें चिंतुल्लें, पूण कोणें केलें गुत्तू ना. ताजी रांगोली पाड जाली. कशें जालें ताका गुत्तू ना. पूण तो शांतीन गुप्ती मोरयेक धाडूंक चिंततालो. तेन्ना आंज बडवो दिश्टी पडलो, ही देवाची रांगोली, डोंट वरी. जुजे म्हणालो, आय एम सॉरी. तिणें मोरयेक आपली पतीन म्हूण आपल्या घरा व्हेली. मोगाच्या भाव भयणीनो, 7 वर्सां आदीं millions of copies of that book, Who Moved My Cheese by Spencer Johnson. 4 जण त्या व्हडल्या चीज रुमांत, ह्यूज चीज, हिमालया पर्वता बरी त्या रुमांत चीज रूम म्हणटाले ताका. आनी ते ही आमची चीज, खेदिंगच खबर जायनातली चीज, अखेर पर्यंत उरची चीज म्हूण ती चीज एन्जॉय करताले. एक दीस येतना नो चीज एट ऑल, चीज नपयत जाल्या. आनी ते पुरपुरूंक लागले, हू मूड माय चीज, हू मूड माय चीज. ते दोग उंदीर गेले आनी एक सोबीत चीज रूम सोदूंक. हे दोग मानेस्त मुनीस आनीकी पुरपुरूंक लागले. एकलो म्हणालो, दुसरी नवी मांडावळ ओके म्हणालो, तोय चीज सोदून गेलो. तो चीज सोदून वेतना ताका मेळ्ळे त्या एका रुमांत हे उंदीर, व्हडली नवी चीज. वो आनी एकलो उरलोलो, तो कोरगोन 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 पुरपुरून पुरपुरून मुजी चीज कोणा वेल्या म्हूण थंयच उरलो. मोगाच्या भाव भयणीनो, तुजी धूव एका बऱ्या गुनेस्त बऱ्या चेड्या लागीं कन्सल्ट कर काजार जाता म्हणटना मम्मी डॅडीची रांगोली बिगडता. कशें तुवें काजार जावचें ताज्या कडेन ना. देवाची रांगोली, तो बळिश्ट बरो दिसचो हँडसम बॉय, शिकपी इंजिनियर जावंक पुरो, पूण तो म्हणटा मम्मी डॅडी हांव सेमिनारीक वेता. ना, तुजी रांगोली अशी आडाय नाका. देवाची रांगोली तो घेवन वचून दी. तूं एका बऱ्या रांगोलींत आसाय, बारी एन्जॉय करताय ती रांगोली, ती तुजी बारी बरी फिरगज, लोक सगळो मोग करता, आदार दिता, बरें इन्कम आसा. तुका आनी एका हळ्ळेच्या फिरगजेक वर्ग जाला. हू मूड माय चीज, कोण तो? म्हजी रांगोली कित्याक अशी पाड जाल्या? मोगाच्या भाव भयणीनो, रांगोली जेजू ह्या क्रिस्मसाक तुज्या घरा आयलो जाल्यार दोनी हातांनी ताका वेंग मारून स्विकार कर. आमेन.
जीवन मुझे सोमिया वर्ते देणे म्हाका संसारिया पळयना जावं एक करे बलिदान पातकी जिणे मुझे मेणा बेटो कशे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे उदार काळीस बापा तुझे विस्तार दर्या सारखे जीवन मुझे सोमिया वर्ते देणे म्हाका संसारिया पळयना जावं एक करे बलिदान. म्हज्या भयणी भावांनो, हे आमचे मिसाचें बलिदान आमी सगळ्यांनी सांगाता भेटोवचें. सर पदवेदरा मोगाळा बापाक मानता तसलें जामून मागया. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाकडे महिमेक आमच्या नक्की पयसा दावा सर्वेस्पर मानून घेव. कनवळ्या बापा, आमी तुका वपून दिता ती देणी मैपसान मानून घे. पवित्र आत्म्या वरवीं ती बदलून आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासूया. वैश्यामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सदांच आमी तुका अर्गां दिवंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटले. उतरां वर्त्या मोगान ताका आंकवार मायेन सांबाळलो. जुवावान ताजी वाट तयार करून दिली आनी तो येतच ताजी वळख आमकां दिली. जेजू आमच्या मदें येवच्या वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलेली ताका मेळून आमी सगळीं गितां गावून वाखणण्याची. देखून आतां आंज बडव्या सांगाती सगळ्या संतां भक्तां बराबर तुझें कीर्तन आमी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्वेस्पर तूं सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंसर्गी ताका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कस्मरान सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें. हो तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणचे. त्याच परेन जेवण जाता आसतना काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मोडलें. तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काळज नव्या आनी सासणी कराराचे हे रगत. पातकांचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे पसत आनी सुमेस मनशां पसत तें वरवतेलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बाबार्ता सगट परगटुया.
जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपुनी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगात चवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रितिमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पयस सभेचो उडास कर. फ्रांसीस आमच्या भगेवंत बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्त तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे आनी आमचे माये सांगाती भगवंत जुजे तिजो पती, भगवंत धर्मदूत आनी सर काळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगाती तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन, 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 आमेन. सदां आमी मागणें करता तुजी खुशी सर्गा जाता तुजी संवसारांत जावं, पूण सबार पोटी ती जायना आमच्या जिवितांत. वी आर सॉरी. परतून आमी बरवसो आनी भावार्थ घट करन हें मागणें मागया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझे खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पदकां बोगूस, आनी आमकां ताळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतल्यान आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सहजकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय, आकांतांतली वाटाय. कित्याक रजडकी पदवेनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयस सभेच्या भोवताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. एकवटांत सांबाळ, तूं जियेताय, राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोव्या आसूं. तुमचे एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमची काकूट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी हो आमचो जेजू ताच्या जेवणाक आपयता. थनेसकरची रांगोली खालती मान घालून स्विकार कर म्हूण तुजे लागीं मागता. ताच्या जेवणाक आमी आयल्या आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड आनी रगात आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां.
हांव सर्व वस्तूंपरास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंडारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभय जिवी जीवदातारा. कितली मोवाळका कर तुजी, असीम दयाळ सर्गीची, दैवीक काळांदा दोस करची, पवित्र करची आमची. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंडारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभय जिवी जीवदातारा. आमच्या काळजांनी करबिडा, पाठय सांगात आमच्या पयला, सेवे स्पिरितान आमकां भर, पावय दर्येन सर्गा. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सडवोंडारा, जेजू आमच्या पोसणारा, लाभय जिवी जीवदातारा. प्रार्थुया. महिमेवंत आनी मोगाळ बापा, तुज्या अपूट अद्भुत देण्यांनी आमकां नवो जीव मेळ्ळा. तुज्या पुताचो वंदिवंत जल्म आयच्या राती आमी संभ्रमतले. ताज्या जल्माच्या अत्रेगांनी ह्या दिसाची हरएक खरणी करूंक आमकां आदार दी. राती तो हाडून येता ती सर्गींची देणी संतोशान घेवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन. तुमकां तुमच्या घरच्यांक आनी शेजाऱ्यांक हॅपी क्रिसमस राती मेळनातल्यार. जेजूच्या नांवी मीस जालें तुमकां घरा धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. तुझ्या विड्या सभासर्यो आसा, तांतली एक जावंक हांव अत्रेकता. तुझ्या विड्या सभासर्यो आसा, तांतली एक जावंक हांव अत्रेकता. तूं विणे खेळटाना सरी मोची स्वरान बदली, मधुना तबल करतली. तुझ्या विण्या सभासर्यो आसा, तांतली एक जावंक हांव अत्रेकता. मोगाळ पुत्रा सोवे
अवकार मुरेक आशीर्वाद दी आमकां. Bagin sa Jekruvi, nirumkam chidwam chintus mantlin, bapache, ptache, ani puitrat menchinavi. Amen.